धारबांदोडा म्हालातल्या आगलोट रानात कुशिल्ल्या अवस्थेत पट्टेरी वाघाची कूड सापडली। या वाघाच्या मरणाचे खरे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना। मात वाघाची नाखटां आणि दात गायब आशिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। देखून संबंधित खात्यान या प्रकारान लक्ष दिवन या प्रकरणाचो खोलायेन तपास करचो अशी मागणी पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी केल्या। उत्तर गोवा वन विभागाच्या धारबांदोडा ह्या तालुक्यान आसपावपी आगलोट ह्या गावान एक वाघ जो आसा तो अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेन मेळ्ळलो आसा। गोंयान वाघ ना असे परते परते म्हणटात, पूण 2009 ते 2019 ह्या वर्सा 5 वाघ जे आसा ते मेल्ले आसा। आणि आता परतो एकदा 2026 आमकां एप्रिल म्हयन्याच्या उपरांत मे म्हयन्यान एक वाघ जो आसा तो मेल्लेचे तेचे कलेवर जे आसा ते आमकां दिश्टी पडलेले आसा। हांव गोंयच्या वेगवेगळ्या रानांनी फिरत आसता आणि ते फिरत असताना अशा प्रकारची माहिती मेळ्ळी की एक वाघ जो आसा तो कुजलेल्या अवस्थेन आगलोट हांगासर पानस म्हणून जो आसा वाडो त्या वाठारान एका खाजगी वन क्षेत्रा भितर ज्या वाठारान हांगासर वन खातें जें आसा सतपालचें त्या वाठारा सावन एका ह्या जंगली भागान हो वाघ जो आसा तो अत्यंत विकट अवस्थेन मेळ्ळलो आसा। आता ताका कोणी मारला काय ताका दुसऱ्या जनावरान मारला हें सांगप खूब कठीण आसा, पूण त्याचे दांत जे आसा आनी पंजाची नाखटां जी आसा ती गायब जाल्लेली आसा। गोंय सरकारान बेगोबेग हेची दखल घेवन ह्या घटनेची चौकशी करपाक जाय आणि एकंदर हे वाघ मरपाचे जे प्रकरण आसा ते गांभीर्यान घेवपाक जाय। गोंयान वाघ ना म्हणटात आणि हो 6वो वाघ जो आसा तो परतो एकदा धारबांदोड्या हांगासर मेल्लो आमकां दिश्टी पडटा।